Sokosani sotaduka uskiakoti sotaduka ushabona sotaduka soglekore sotaduka ushabona sotaduka soglekore sotaduka il Salvador de Tana Tarzanle udgar sota Arjadi sace zorbuso Tuka dunya de betoita Arjadi sace zorbuso Tuka dunya de betoita Sokosani sotaduka uskiakoti sotaduka ushabona sotaduka soglekore sotaduka ushabona sotaduka soglekore sotaduka बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. बरी भावनो सगळ्यांक तुमकां हांवें मोगाची येवकार सकाळच्या दिसाक ह्या वेदी भोंवतून एकठांय जावन ह्या मिसा समारंभांत वांटो घेवंक आयच्या मिसांत आमी मागता जोआकी एंटनी विएगस टोनी आमच्या भावाक आज म्हयनो भरता अंतरल्यार सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन विसवान घेवंक मागतना दोमिंगूस आनी रुजार कुएलो हांचे पासत मागुया तांकांय देवान आपली काकुतीन आपल्या सासणाच्या वैभवांत वांटो दिवंक मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बरोबर लुइजीत विएगस जोनाथन ब्रगांजा पास्किन्या गामा ह्या आमच्या भाव भयणांक कुडी आत्म्याची भलायकी फाव जावंक आनी तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर तांणी देवाक सदांच दिन वासूंक तांचे खातीर मागुया. आनी आमचे मागणे फुडादीक जावंक बरे भाशेन चिंता आनी मिसांत वांटो घेवन देवा आनी पेलेच्या मोगांत वाडूंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां वावडलो म्हजो निर्याव चालू सांगता मनान चिंतून तणारी चाल वायट बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओमोचो अपराध ओमोचो अपराध ओमोचो गोड अपराध ह्या पासत सदांच वाडली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां वावडलो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मातुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, सगळे मनान तुजी भोजन करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळे वस्तूंचो आनी सगळे मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमयात्वे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आबसालाम चिंतूंक नासलेले गोडणे वरवीं दाविदाच्या मनशांच्या हातान पडलो. एका कोचराचेर बसून आबसालाम वेतालो तेन्ना तो कोचर एक व्हड रुखाच्या कांद्यांनी रिगलो आनी आबसालामाची तोकली त्या रुखाक शिरकोली आनी तो स्वर्गा आनी संवसारा मदें उमकोळटालो. इतल्यान तो बसलोलो तो कोचर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगळें पळयलें आनी जोबाक वचून सांगलें, आबसालाम एका रुखार उमकोडून आसा तो हांवें पळयला. तेन्ना जोबान आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी ते आबसालामाच्या काळजाक तोपले. तो अजून जिवोच त्या रुखार उमकोळटालो. 2 दारवोंट्यां मदें दावीद बसून आसलो. राकोंडार वण्टीवेल्यान दारवोंट्याच्या पाठसार चडलो आनी थंय तावन ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी दावी दावी येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राकोंडारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हणलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. फुडें राजान म्हणलें, कुशीन सोर आनी येतोय उबो राव. म्हणटोच तो कुशीन सरलो आनी थंयच रावलो. इतल्यान एक कुशींत पावून सरलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या, कित्याक तुजेर कोलपोलेले तांच्या हातांतलो सर्वेस्परान तुका सोडयलो. राजान कुशिता कडेन खबर काडली. म्हजो भुरगो आबसालाम बरो आसा मू? कुशितान सांगलें, म्हज्या राजाच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक कोलपोलेल्यांक ह्या तरणाट्यांक घडलां तशेंच घडों. हें आयकून राजाक शेळो घाम सुटलो आनी दारवोंट्या वयर आसलोल्या कुडान वचून दुखांच्यो जोरी करून तो रडूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता आबसालामा, पुता म्हज्या पुता आबसालामा, तुजे सुवातेर म्हाका मरूंक कोण दीत? आबसालामा म्हज्या पुता, पुता म्हज्या. जोबाक खबर धाडली. आबसालामाक लागून राजा रडटा आनी विलापता. हे परी सगळे फौजेक त्या जोयताच्या दिसा सगळें दुखूच जालें, कित्याक राजा आपल्या पुता पासत रडटा म्हूण फौजेक खबर पावली. आनी हार घेवन लोजयेन घरा परततात त्या लस्करा परी ही फौज गुपचूप शारान परतून गेली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावं दी. म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. सगळीं म्हणुया, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दळदिरो, विस्वासी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो, म्हाका निवार. जबाब. म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तुजे बोगोर ना देवा म्हाका, म्हजी तूं कर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार
विस्वास दवरून घालता साहेबा. जबाब. म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. कितलो म्हूण तूं दुलोप साहेबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी साहेबा, उलो म्हजे विनोदीचो आयकून तूं गे सर्वेस्परा. जबाब. म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. उद्गार. Zoi, 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 Salvespora. Zoi, 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 Salvespora. Zoi, Salvespora, zoi, Salvespora, zoi, Salvespora. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक जय. Zoi, 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 Salvespora. Zoi, 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 Salvespora. Zoi, Salvespora, zoi, Salvespora, zoi, Salvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका. जेजूक पोत्तून ओड्यार चडून दर्याचे पेलतोळी वेतोच लोकांची वड उरपून ताचे सोशी एकटवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताचे पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंजतालो. 12 वर्सां रगतपात जाल्ली एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातांनी जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पाश्ट जायत गेली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली. ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशी ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिचे जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपणा ओडकून जेजून लोकां वाटेन ओडून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तर तुका चेंजता म्हूण तूं तर बरें पळयताय, तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारूनच रावलो. तेन्ना आपणाक घडलें तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सुरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिळेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाचे अधिकाऱ्यागेर तान धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हळें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका,
भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू जाकोबाक आनी जुआंवाक घेवन तेचे भायर आनी कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून गोळबोळ जाता तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण गळबळटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण ताका सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हळें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. आनी लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो. हें कोणाकूच गमन जावंक ताणें चडचडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण मागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, पिळा वो दुयेंस कसलें जाल्यार आमी भियेता. हो कोरोना वायरस हो कोविड-19 पिडेंत जायतो लोक भिवून मेलो. पिडेक लागून न्हय पूण भिरांत जिवितांत वाडली. आनी ती आमकां भुरग्यांक सगल्यांक अजून भिवयता. आयच्या पयल्या पानाचेर पेपराचेर 939 लोक मेलो खंय आमच्या भारतांत एकाच दिसाक. आनी 2 लाख लोकांक ही पिडा मेळ्ळ्या कालच्या दिसा. खरें म्हळ्यार एक भिरांतीचीच खबर कशी. आनी पिडेक आमी भियेता. एका घरांत एक अपंगाळ म्हणजे डिफरंटली एबल्ड भुरगें आसलें. ताचो आवय बापूय हे भुरग्या पासून जायतें करताले. दोतोरागेर वतालीं. हें भुरगें बरें जायत काय म्हूण तांची आस्त. ही पिडेंतलें हें भुरगें बरें जावंक, चेडूं भुरगें तें बरें जावंक तांची आस्त देखून ती लोक सांगता थंय वतालें. पूण तें भुरगें बरें जायनासलें. अशेंच कितें जायरूस आयचे शुभ वर्तमानांतली खबर. सुपुल्लें भुरगें ताचें 12 वर्सांचें पिडेंत आसलें आनी पिडेंतलें आपल्या भुरग्याक वाटाय म्हूण तो जेजूचे पांयां पडटा, उपकार मागता, म्हजी दुवेक बरी कर. हे पिडेंत जायतीं जाणां कश्टवतात कसले ना कसले. ही वस्त तरी 12 वर्सां रगपात, हेमोरेज आमी म्हणटा, रगपात जालेली. रावताली आपल्याक बरी जावंक. तिचो आवंडो आसलो. शी वॉज एक्झॉस्टेड, एक्झॅस्पिरेटेड, टायर्ड. कसलोच गूण पडो नासलो वैजागेर वचूनय. रावताली कोणूय तरी आपल्याक बरो करतलो. आनी जेन्ना ती जेजूक पळयता, तिच्या मनांत जाता ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायले जाल्यार बरी जातली. आनी आंगोस्त्राक हात लायता आनी बरी जाता. तिका गमता हांव आतां बरी जाली.
जायरूस थकलोलो, लोक येवन ताका सांगता, देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर ताण धाडलेले मनीस पावतात, देवस्थानाचो अधिकारी तो, तुजें चेडूं मेलें. जेजू ताका सांगता, भियेनाका, बाबार्थ दवर. रोगपात जालेले अस्तोरेक सांगता, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. फुडें वच, तुजें जिवीत सुरक्षीत कर. जेजू तिका नवी घोटाय दिता. जेजू तिका तिजें जिवीत अदीक एन्थुजियास्टिकली जिवंक आदार दिता. जायरूसाची धूव मेलेली हातीक धरून जेजू तिका जिवी करता आनी ती चलूंक लागता. नवे जिविताचें बळ हे सोंपिल्ल्या भुरग्याक मेळटा. भावमडीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी जायरूसा भाशेन आनी रोगपात जालेली अस्तुरे भाशेन जाता. आमी थकता, आमी आंग काडटा, आमी जीव सोडटा. हाची दोनूय घडण्यो आमकां एकल्याक सांगतात, जेजू आसा, तो आमचे बरोबर ही जिविताची वाट चलता. आमी उद्गाराक म्हणलां, ताणें आमच्यो पिडा रोग घेतलो आनी आमच्यो बोडलिको आपणाचेर घेतल्यो. तो आमचे बरोबर चलता. आमी एकसूय नाव आमची पिळेन पुऱ्यांत, मोन्नादीक जिवितांत पुऱ्यांत आमी एकली नाव. तो आमचे बरोबर आसा. कितें गरजेचें तें आमचो भावार्थ. ते बायलेक म्हणटा तो, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिळेंतली मेकळी जा. He gives a new hope. He gives a new energy and enthusiasm to move forward. चलोस, शांतीन वच, बरी जाली तूं. कोणें बरी केली? तुज्या भावार्थान. जायरूसाचे दुवेक हाताक धरून उठयता, वच. Let her live her normal life with new energy, with new enthusiasm for a little girl of 12. भावमडीनो, आमच्याय जिवितांत हो जेजू हाजीर आसा. गरज ह्यो अस्तरे भाशेन आमी म्हणूंक, ताका हात लायल्यार हांव बरी जातली. भावार्थान तिणें हात लायलो, बरी जाली. तोच जेजू आमकां ह्या उंड्या रुपान आमचे काळजांत येता. युकरिस्ट इज अ हिलिंग सॅक्रमेंट. पेकोवणी दितलो संस्कार जेजू. जेजूचे मांस रोगत आमी घेता. तितलेय फावटी भावमडीनो, आमकां ही अस्तरे भाशेन भावार्थ आसूंक जाय. जेजू म्हज्या काळजांत आयला, तोच म्हाका पेकोवणी दितलो. आनी म्हणून आमी आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालूंक जाय. तर आज घरा वयता आसतना ह्यो दोनूय घडणुको आमच्या मनांत हाडटना आमी आमचो भावार्थ जिवो करूं. आनी जेजू सांगतात, आमच्या जिविताची वाट पिडींत, कश्टांत, आडकुडींत आनी मोन्नांत पुऱ्यांत तो आमकां लागींच आसा म्हूण आमची यात्रा फुडें व्हरूया.
भेटून एक आम्ही गायन गाऊया. तुकांस बापा C308 पान 40 C38 पेज 44. Moje atke, moje bajke, sika gora takoše, tuzo mojmo, gor koru, šuko moco gljangiju. Tukas baba, Sol Bože, Vidam tuka egane, tukas Boga, Sol Bože, tuđe se dorkašeme, tukas Baba, Sol Bože, भयणी भावंडे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा, आमी तुजीं भुरगीं तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती तूं मानून घे आनी ताचे वरवीं सगलीं आमची पिढींतलीं आनी भिरांतींतलीं आमकां मेकळीं कर आनी आमची सोडवण तुजे पुता उद्देशीन जाले देखून अदीक भावार्थाचें जिवीत जियोंक आमकां स्फूर्ती दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वाता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांची संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco, solves mortum, povit, 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 dolbaraco, solves mortum, zorganizou sarmolea, trucia बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता, तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा जोकी वियेगास हाची काकूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपण व्हेलो. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो, तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगा बेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनृत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो पळयतोच जेजू 12 वर्सां रोगपात जाल्ले वस्तुरीन ताच्या आंगोसराक हात लायलो आनी ती बरी जाली. जायरुसाचे दुवेक हाताक धरून ताणें जिवी केली. हो जेजू आमकांय सगळे तरेचे पिडींतली पेखवणी दिता. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताची पेखवणी अनुभवतेली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हज्या घरा येवचें म्हाका भावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भावार्थाचे दोळे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D5 पान 49. D5 पेज 49. Avartace dole, amka tudi Jezu, Luka polion Bogu, amka zagoj Jezu, Avartace dole, amka tudi Jezu, Luka polion Bogu, amka zagoj Jezu, Vista da voljo, Vista da mrosoro, Šelka Jezu ciku, ta ce živerogo, Vista da voljo, Vista da mrosoro, Šelka Jezu ciku, ce živerogo, Avartace dole, amka tudi Jezu, Luka polion Bogu, amka zagoj Jezu, Avartace dole, amka tudi Jezu, Luka polion Bogu, amka zagoj Jezu. प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, आमचे सोडवणीचे जेवणान तुवें तुजें जिवीत आमकां दिलें.
सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां ताचो आदार तूं फावो करताय. हे तुजे देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी आमची जिणेंत तो वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, फाल्यां परब जेजूच्या भेटवणीची देव तेंपलांत 40 दीस नातालांची परबेक फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांच्या मिसार आमी वातींचेर आशिर्वाद घालतल्या. भायल्यान क्रिस्त्र्याचो मोनुमेंट आसा, थंय आशिर्वाद जातलो आनी मागीर पुरसांव काडून आमी मिसांत वांटो घेतल्या. बाती तांचे लागीं हाडूं येतात हाडच्यो आनी आमी हांगा तुमकां दितल्या. मिरवणूक काडून आमी भितर सरतल्या आनी मीस जातलें. फाल्यांच्यान नोवेन सुरू जाता. लुर्दीस सायबीण मांच्या मानाक आमचे मीस 7:30 इगोर्जेंत आनी ओटशेल लूड साहेब मांच्या कोपेलांत 5:30 तेर्स आनी 6 वरांचेर मीस. थंय जायते फावटी कोणूच लोक आसना, देखून जायते फावटी आमचे फादर्स बी येतात. आमी लूड साहेब मांच्या नोवेनांत वचुया. 11 फेब्रुवारीचे थंय फेस्ताचे मीस सांजे 5 वरांचेर. आमी सगळीं नोवेनांत जाता ते भाशेन वांटो घेवया. 5:30 थंय तेर्स लुर्दी साहेब मांच्या मनाक मागीर मीस आसतले. आमच्या भुरग्यांक पयलो कुमन्यांव आयतारा दिसाक इंग्लीश जोम्याक. आयजतान तांची लागशिल्ली तयारी सुरू जाता. पयलो कुमन्यांच्या भुरग्यांक लागशिल्ली तयारी आज सांजे 5 वरांचेर. क्रिजमांच्या भुरग्यांची तयारी आसा. आमच्या इगोर्जेंत क्रिज्म फेब्रुवारीचे 4 सांजे 4 वाजता तांची तयारी चालू आसा. सांजे 5 ती इगोर्जेंत एकठांय जातात. आमी मागुया ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यां पासत, तशेंच तांच्या आवय बापाय पासत आनी आमच्या तरणाट्यां पासत 108 जाण क्रिज्म घेतात. ती भावार्थान वाडूंक ह्या दिसांनी तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशे दुखां भोवली, आमची दुसुके जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशे दुखां भोवली, आमची दुसुके जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरचोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरचोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू.